नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो युकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या नवसारी हांगा लखपती दीदी संमेलनात अस्तुऱ्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या सुवाळ्यात सुमार 1 लाख अस्तुऱ्यो हाजीर आशिल्ल्यो. बायलांच्या उदरगतीक लागून 2014 वर्सा सावन उपरांत भाजपा सरकारान दर एका क्षेत्रांत बायलांक संद दिल्या. आयचो हो दीस बायलां कडल्यान प्रेरणा घेवपाचो दीस जावन आसा. बायलांच्या फुडारपणाखाला देशाची उदरगत जायत आसा. महाकुंभ मेळ्यात आपल्याक गंगेचे आशीर्वाद मेळ्ळ्यात. आता देशातल्या नारी शक्तीचे आशीर्वाद आसात. गुजरातच्या भूमींतल्यान देशातल्या समेस्त बायलांक आपूण महिला दिनाची परबी दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले. आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं बहनों बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं. देशातल्यो आवय भयणी आनी देशाच्यो धुवो आपणाचेर आशीर्वाद दितात हीच आपली ताकद आसा. म्हज्या जिणेंत करोडो आवयांचो आशीर्वाद जावन आसा. ताका लागून म्हज्या सरकाराच्या वतीन अस्तुऱ्यांक भोवमान दिवपाचो यत्न जाला. नवो कायदो करून मुस्लीम भयणींची जीण आमी वाटयल्या. राजकारण खेळ अशा सगळ्या क्षेत्रांत बायलो भारताचो सन्मान वाडयत आसात अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांची तोखणाय करतना सांगलें. तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है. महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है. धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया. इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है. विकसित भारताक लागून देशातल्या बायलांचो वाटो आणि भूमिका व्हड आसतली. 2014 उपरांत देशातल्या 3 कोटी बायलांक घराच्या मालकीचो हक्क दिल्लो आसा. बायलां खातीर आशिल्ल्या येवजण्यांचे पयशे लेगीत तांच्या बँक खात्यात जमा जातात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा. हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया. कामकाजी महिलाओं को पहले गर्भावस्था में सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, 12 अठवाडिया. सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया, 26 अठवाडिया. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमतान दिल्लीत आयोजित केल्ल्या नारी शक्ती से विकास आणि विकसित भारत ह्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरो म्हणून वांटो घेतलो. आयचो हो दीस अस्तुऱ्यांचो सन्मान आणि तांच्या अधिकाराविशीं जागृताय करपाचो दीस जावन आसा. भारतान बायलांक आशिल्ल्या समानतेच्या अधिकाराक लागून हांव राष्ट्रपती जाल्या अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. विकसित भारताक लागून भारतांतल्या बायलांची भूमिका महत्वपूर्ण जावन आसा. राजकारण, समाजकारण, अर्थनीती ह्या मळार अस्तुऱ्यांक सक्षम करपा खातीर केंद्र सरकार यत्न करता अशें तांणी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या कार्यावळींत आपल्या उलोवपांत सांगलें. का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है. इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत
अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरे राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमतान मांद्रे उदरगत संस्थेच्या वतीन मोरजे वाठारांतल्या क्रीडा मैदानाचेर नारी शक्ती क्रीडा मेळावो जालो। ह्या मेळाव्याक बायलांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या मेळाव्याचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार श्रीमती जाधव, सरपंच पवन मोरजे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या क्रीडा मेळाव्यांत हेर वयोगटांतल्या बायला खेळगड्यांनी वांटो घेतलो। बायलांनी हो क्रीडा मेळावो यशस्वी केल्ल्या कारणान आमदार आरोलकर हांणी वांटो घेतिल्ल्या सर्तकांचे उपकार मानले। तुम्ही आज पार्टिसिपेट जावपाक गेले, खरेंच बरें दिसलें की तुमच्या भितर जी स्पोर्ट्समॅनशीप आहा म्हणजे ती आयज अजूनही तुमच्या म्हणजे स्कुलांतल्या टायमार कॉलेजीच्या टायमार तुम्ही तसे आसले, तसे तुम्ही एक परत जागृत कशी जाल्यात तुम्ही आणि सारखी ऍक्टिव्ह। खरें म्हटल्यार मार्च पास करताना सुद्धा अशें दिसलें की सारखी प्रॅक्टीस बीन रिहर्सल केल्ल्या भशेन मार्च पास केल्या तुम्ही। खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां आणि अशेंच हसत खेळत राहा। आम्ही प्रयत्न करते तुमकां जाता तितले म्हणजे महिला वर्ग आहा तो आम्ही सदीत जास्त तेचेर तुमकां कितें फॅसिलिटीज जाय, कितें गरज आहा हे पळोवपाक म्हणजे आम्ही उदरगत संस्था सदांच प्रयत्न करता। चड काय उलोवचो ना, वत आहा आनी तुमकां स्पोर्ट्स आहा आनी तुमी एक्सायटेड आहात तुमचे प्रत्येक डिसिप्लिनान पार्टिसिपेट जावपाक आनी जिखपाक। मान्यताय घेनासतना मुळाव्यो शाळा सुरू जाल्यात। ह्या घडणुकेची शिक्षण खात्यान गंभीरतायेन दखल घेतल्या। मान्यताय नासतना ज्यो मुळाव्यो शाळा सुरू केल्यात अशा मुळाव्या शाळांनी पालकांनी भुरग्यांक धाडचे न्ही अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां। मान्यताय नासतना सुरू केल्ल्या मुळाव्या करपा खातीर शिक्षण खात्याचे अधिकारी वावुरतले। हे सर्वेक्षण 15 मार्च सावन सुरू जातलें। ज्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय नासतली तांचेर दंड म्हूण कारवाय जातली अशी शिटकावणी शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान दिल्या। अशें आमच्या निदर्शनाक हाडला थोड्यांनी की गोंयांत थोडी स्कूल्स चलता जी रेकग्नायज्ड ना। आतां स्कुला बद्दल तुमकां सांगता, आमची 1ली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयली परमिशन आनी मागीर रेकग्निशन आसता। स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता। आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या, हे आतां 3रे वर्स जातलें आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फावंडेशनल स्टेज म्हणल्यार फावंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले। म्हणल्यार पयलींची नर्सरी, KG1, KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकग्नायज नासताली। प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर करताले, सो दे वर ओनली रजिस्टर्ड। आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी, KG1, KG2 हांकांय रेकग्निशन घेवचें पडटलें। आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केलां। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।
नमस्कार. सगळ्यांक जागतीक महिला दिनाच्यो हुनहुनीत परबी. आयज आमी तुमच्या बरोबर जागतीक महिला दिन आनी महिला मुखार